नमस्कार. जरा हटकेच्या आमच्या टीमच्या वतीने आमच्या समस्त पळोवप्यांक नव्या वर्साची खूप खूप परबीं. नवें वर्स घेवन येता आपल्या बरोबर नवीन आशा, नवीन उमेद, नवीन संकल्प. पोन्या वर्साक निरोप दिता आसतना वायट गजाली पोन्या वर्सा दवरून नवीन वर्साचें स्वागत करुया आमी बऱ्या गजाल्यो आनी बऱ्या उमेदीन. आमचो आयचो नव्या वर्साचो स्पेशल भाग खेळपाक आमी आयिल्ले आसा मेणकुर्या ह्या गांवांत. बिचोले तालुक्यांतलो हो ल्हानसो गांव. हांगासर खुबशीं देवळां आसात जशीं की माऊलीचें देवूळ, महादेवचें देवूळ आनी ह्याच देवळांच्या मदोमद आमी आयचो भाग खेळटलीं. पळोवया आयचो भाग खेळटना कितली मजा येता ती. पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो जरा हटके. मेणकिऱ्या गांवची सगळ्यो म्हाज्यो इश्टिण्यो म्हाजी हांगासर वाट पळयता आनी खरेंच म्हाका हांकां सगळ्यांक पळोवन खूब उमेद दिसता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचो आमी स्वागत करता आनी दुसरे दुनिया थँक्यू. हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक नव्या वर्साच्यो खूब खूब परबीं. आनी नवें वर्स म्हणलें काय ना, सगळ्यांचे नवीन नवीन संकल्पना आसता, सगळ्यांना रेजोल्युशन्स घेता. आनी म्हाका दिसता की हांगासरूय सगळ्यांनी रेजोल्युशन्स घेतले आसतले, संकल्प केला आसतलो नवीन वर्सान हांव हें करतली तें करतली. मागीर आमी कितले पाळटात ती वेगळी गजाल, पण रेजोल्युशन सगळे करतात. सो पळोवया की आमी कार्यक्रमाची ही सुरवात करचे पयलीं आमची जी हांगासर सगळ्यो इश्टिण्यो जमिल्ले आसा तांच्यांनी नवीन वर्साचे कितें संकल्प केला ते. तुम्ही कितें संकल्प केला नवीन वर्साचो? हांव जास्तीत जास्त ग्रूप करून बायलांक फुडें हाडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही कितें केला संकल्प? आमी ह्या ग्रुपान एक संघर्ष महिला मंडळाचो ग्रूप आहा तेतूर हांव मेंबर आहा. तेतूर आमी प्रोग्रेस करता. ओके. तुम्ही कितें केला रेजोल्युशन? संकल्प कितें घेता नवीन वर्साचो? हां ओके. तिने अजून काय चिंतूंक ना. चल रेजोल्युशन. T1 बऱ्या मार्क्सांनी पास जावन. ओके. तुम्ही सांगा कितें संकल्प केला? हां काय ना काय ना, हांव कांयच करचें ना म्हणटा ती ह्या वर्सा. तुम्ही? हां काय ना. ओके. आम्ही अंदू भरपूर मिरसांगाचे पीक काडटा. अरे वा, क्लॅप क्लॅप तिच्या खातीर. तिने खूप सुंदर संकल्प केला. ती काय भरपूर मिरसांगेचे पीक काडटली ह्या वर्सा. म्हाका न्ही पायणां घर घालपाचें आसा आनी म्हाका घरच्यांनी म्हज्या आनी ह्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी सपोर्ट करपाचो आसा. ओके. त्यांची अनेक ड्रीम आसा, तांकां पायणां घालपाक जाय खंय. म्हाका इच्छा आसा की हांव महिला मंडळात जॉयन जावपाचें न्यू इयराक. ओके. न्यू इयराक ती महिला मंडळ जॉईन करतली. सगळ्यांनी नवीन नवीन संकल्प केला, वेगवेगळे केला संकल्प आणि खूपशे असे असतात की करतात पण ती पाळिनात. पण हांव आशा करता तुम्ही सगळी ते पाळटलीं बऱ्या रितीन. जरा हटकेचो आयचो भाग आमी खेळपाक आयिल्ले आसा मेणकुर्या हांगासर आनी सगळी हांगासर उमेदीन जमिल्ली आसा. तर पळोवया आयचो आमचो भाग कसो रंगता तो. सुरवात करूया आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. फुगड्याचो रावंड खेळपाक दोन्ही टीम आमची रेडी आसा. हांगासर आसा आमची टीम ए आणि टीम बी. त्यांच्या मध्ये कॅप्टनूय तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ले आसा. तुमचे कॅप्टन कोण आसा मुखार यार? टीम लिडर आमच्या बरोबर आसा. टीम ए ची लिडर आणि टीम बी ची लिडर. नाव सांगा तुमचे. स्मिता गुरुदास देसाई. स्मिता आणि वर्षा सुद्दां नायक. वर्षा. ओके. तुमकां प्रश्न विचारतले. तुमकां जर उत्तर येता ताळी मारपाची. तुमकां विचारतले प्रश्न मागीर तो. इंद्रधनुष्यान कितले रंग आसता? 7. उत्तर दिला 7. सारकें उत्तर. मी ताळ्यो मारा मी त्यांच्या खातीर. टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा. पयल्या प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा आनी हांव रोखडेच तांच्या फुडल्या पार्टिसिपंटाक विचारतलें. पण तांचो पयलो प्रायज मेळटा तांकां हो 200 रुपयाचो कॅश वावचर जो स्पॉन्सर केल्लो आसा विजन केअर हॉस्पिटल म्हापसा हांच्यांनी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. ओके. फुडलो प्रश्न तुमकां वतलो तुज्या जाग्यार यो. एक वस्तू जिका बोटां आसा पण जीव ना. बोटां आसा पण जीव ना. येता जाल्यार हात वरकून रावल्यार उपकारतात. उत्तर दिवं नाकात. थंयच रावा. बोटां आसा पण जीव ना. ब्लाऊज. तेका हात आसा बोटां खंय आसा. उत्तर तांकां येना. तुमच्या पैकी उत्तर कोणाक येता? हँड ग्लोव्ज. उत्तर दिले हँड ग्लोव्ज. उत्तर सारकें आसा. हो प्रायज वता टीम एक आनी तांकां मेळटा हे 200 रुपयाचो कॅश वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी हांगासर आशिल्लो 200 रुपया वता टीम एक. थँक्यू. आनी फुडलो प्रश्न तुका वतलो. आतां हो एक टास्क आसा वो तुका आनी हिका किंवा तू सिलेक्ट कर.
कोणा बरं खेळटले टास्क तो एनी वन बरं हिका तापया तर टीम एक टास्क आशिल्लो आनी अर्चना आयला खेळपाक हो टास्क आनी अर्चना बरोबर नांव सांग तुमचें सविता आयला आनी अर्चनाक हांवें चॉयस दिल्लो की ताका जाय तेजे बरोबर ते खेळूं शकताले पण तिणें म्हणलें कोणूय उपकारता सो आमी हिकाच हाडले तेजे समोर आशिल्ले त्याच पार्टिसिपंटाक हांगा मुखार हाडला टास्क आसलो तुमकां पंजा लडोवपाक जाय एक हात तुमचो फाटी आसतलो एक हात असो धरून तुमी पंजा हें करपाक जाय तुमकां कितें दिसता कोण जिखतलो हो टास्क सांगा सांगा बेगीन हां ओके ओके पळोवया कोण शिकता ती ऑल द बेस्ट दोगांयकूय ओके स्टार्ट स्टार्ट हातू क्लब ना हातू क्लब ना ओके ती बॅकआउट करता खंय तिणें जायना न्ही ओके ओके चल चल विनर ओके टास्क आशिल्लो अर्चना आनी सविताच्या मदीं दोगांनी एक्चुली खूब बरे पैकी ट्राय केले आनी म्हाका अशें दिसतालें की हांकां विचारपाचें खंयच्या चक्कीचो आटा खातात काय म्हणून दोगां जाणां सो तुमकां कितें दिसलें कितें जालें लास्टाक खंय थकली तूं हात तिजो हात दुखलो तिजो आनी तेजे कडेन आनीक जमना जालें आनी होच चान्स अर्चनान घेतलो आनी सोमतोच हात तिजो बॅन केलो सो विनर आतां अर्चना आनी हो 200 रुपयाचो कॅश प्रायज वता टीम 8 कॉंग्रॅच्युलेशन फुडलो प्रश्न होता तुमकां आयका प्रश्न आयका सारके म्हाका खावपाक दी हांव जगता म्हाका पिवपाक दी हांव मरता कितें वस्तू सांग कितें तें म्हाका खावपाक दी हांव जगता म्हाका पिवपाक दी हांव मरता तांकां उत्तर येना तुमच्या पैकी कोणाक उत्तर येता हात वयर करा फक्त हांगा कोणाक येता ह्या पांचा पैकी ओके ऑडियन्सान पळोवया फिश उत्तर चुकले विश चुकता चुकले आग आग सारकें उत्तर उजो कृतिकाक हो उत्तर सारका आयिल्लें आसा तेणें सांगलां आग म्हणून उजो म्हणून आनी ताका मेळटा हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर कॉंग्रॅच्युलेशन ओके आतां परत टीम लिडर फुडें यात तुमकां एक डायलॉग दितले तो डायलॉग तुमी एक्ट करून दाखोवपाक जाय जेंचो डायलॉग चड बरो जाता म्हणजे ऑडियन्स आमकां सांगतली की कोणें चड बरें एक्ट करून दाखयला हय एक्ट करून दाखोवपाक जाय पिक्चरां पळयता दोगां जाणां हय पळयता डायलॉग आसा एक चुटकी सिंदूर की किंमत तुम क्या जानो रमेश बाबू नाव आसा तशें रमेश पण तुमी तुमच्या घोवाचें नाव घेतला उपकारता हितून रमेशाक सायडीकूच दवरया जी बरी एक्टींग करून दाखय तुमच्या भाशेन तुमी एक्ट करून दाखया जी कशी चडान चड बरी एक्टींग करता ताका प्रायज वतलो स्टार्ट एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुदन बाबू ओके एक चिटकी सिंदूर की किंमत तुम क्या जानो वा खूब सुंदर म्हाका दिसता आनी जजमेंट कोणाचें आयकपाची गरज ना सो ऑलरेडी विनर आमकां खबर आसा कोण ती ताच्या खातीर परत एक फावटी ताळयो आनी तांकां मेळटा हो 200 रुपयाचो कॅश वाउचर कॉंग्रॅच्युलेशन ओके सो परत एक फावटी टीम एक प्रायज मेळिल्लो आसा आनी ऑलरेडी तेंच्या कडेन 800 रुपया जमिल्ले आसा सो म्हाका दिसता 800 रुपया खातीर तेंच्या कडेन ताळयो दिवं शकतात आमी ओके फुडलो प्रश्न परत टीम लिडर मुखार या प्रश्न सारको आयका आतां ए बीचो बापूय पण बी एचो चलो न्हय फाटल्या भागांनी होच प्रश्न विचारिल्लो कोणाक उत्तर येनाशिल्लें आतां पळय हांगा उत्तर येता की ना तें ए बीचो बापूय पण बी एचो चलो न्हय बीचो बापूय बी एचो चलो न्हय कॅप्टनाक उत्तर येना ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा सो ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवूय दिवचें ना कित्याक आमी फुडल्या एपिसोडान परत हो प्रश्न व्हरपाचे आसा फुडलो प्रश्न परत तुमकां चारूय येरादारीचे मार्ग आशिल्लो गोंयचो खंयचो शार आसा
तुमकां चारूय येरादारीचे मार्क आशिल्ले. क्लॅप करा येता जाल्यार. वास्को हां वास्को. एक मिनिट उत्तर दिले करसवाडा. करसवाडा न्ही उत्तर. उत्तर दिले वास्को सारखे उत्तर. ओके सो टीम बीन उत्तर सारखे दिल्ले आसा आनी तांकां मेळटा हो 200 रुपयाचो कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि टीम ए कडे आशिल्ले सगळे 800 रुपयाचो कॅश वाउचरी वता टीम बीक. ओके ओके सो आता टास्क खेळपाक दोन्ही टिमांतली पार्टिसिपंट आयिल्ली आसा. टीम एतली आनी टीम बीतली. नांव सांगा तुमचें. जयमाला जगन्नाथ नाईक. जयमाला आयिल्ली आसा आनी निवेदिता नितीन नाईक. निवेदिता. ओके सो टास्क आसा तुमकां हांगासर एक सॉंग लायतली आनी त्या सॉंगाचेर तुमकां डान्स करून दाखोवपाक जाय. ओके स्टार्ट करा. शांताबाई 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 रूपाची खान दिसती छान लाखात छान नजरेचा वाहन तीर कमान मारिती चक्रा तुझा नकरा इकडून तिकडं मारिती चक्रा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा. शांताबाई 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 अगं शांताबाई. तेरा ये जलवा माहीमचा हलवा जीवाचा कालवा मनाला बोलवा मामाला बोलवा कालवा हलवा. ओके सो तुमकां दिसता की आनी डिसिजन घेवपाक जाय कोण डान्स बरो केला तो. ना बरं केलो. कोणे आमची जी हांगासर मॅडम आसा जयमाला तिने इतलो सुंदर डान्स केल्लो आसा. शांताबाई थंय लजले आसले हो डान्स करून. इतलो बरो डान्स केल्लो आसा आनी टीम बीचे पार्टिसिपंट आशिल्ले तुजे डान्स पळोवनूच सोमते पळोवन गेले. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आणि तुमकां मेळटा हे 200 रुपयाचो कॅश वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि तिने टास्क सारको पुरो केल्ल्या कारणान हांगासर आशिल्ले 1000 रुपया वतात टीम ए कडे. आता शेवटचो प्रश्न आसा आणि असो चान्स आसा की सगळो 1000 रुपया हांगा वचूं शकता किंवा तुमचे कडेन उरूं शकता. सो प्रश्न कोणाक विचारू. टीम लिडरा मुखार येयात. शेवटचो प्रश्न 1000 रुपया आसा टीम ए कडे आणि टीम बी कडे कांयच ना पण चान्स आसा तांचे कडेन टीम बी कडल्यान सगळे ए कडल्यान सगळे पयशे करपाक. सो ऑल द बेस्ट. आणि प्रश्न आसा शोले पिक्चरान गब्बर सिंगची भुमिका कोणे केल्ली. अमजद खान. उत्तर दिले अमजद खान आणि उत्तर सारखे आसा. ओके सो तुम्ही पळयले की हांगासर फुगोट्यो कशे फुटल्यो त्यो. 1000 रुपया आशिल्ले हांगासर टीम ए कडे आणि एक प्रश्नान सगळो जो कॅश मनी आशिल्लो तो पावलो टीम बी कडे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सो मच. एक मिनट. आणि टीम बीक मेळटा हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर आणि थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो तुम्ही पळयला की हांगा फुगोट्यो कश्यो फुटल्यात त्यो. बऱ्यापैकी ट्राय केले टीम ए. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार आणि आमी खेळटात हांगासर जरा हटके. कितें तरी हटके करपाक आमी हांगासर आयिल्ले आसा आणि आमचो जो फुडलो रावंड आसा तो आसा खेळ 1 मिनटाचो. ओके टास्क खेळपाक तुमचें नांव सांगा. लिनाला उगवेकर. लीना आणि सपना. लीना आणि सपना हांगासर आयिल्ली आसा आणि तांकां आमी एक टास्क दितली. टायम आसा तुमकां 1 मिनटाचो आणि 1 मिनटान तुमी हो टास्क पुरो करपाक जाय. म्हजे कडेन आसा हे बॉक्स. हे बॉक्स हांव तुमचे फाटी कशे बांदतले. हितून बॉल आसात. हांवें धाकटे बॉल घातले. हितून 14 बॉल आसा ते. 1 मिनटाच्या टायमान हे बॉल तुमी ह्या बॉक्सांतले भायर काडपाक जाय. कशे काडटले तुमची वांकडी तिकी तुमी नाचूं शकता. जाय ते करा पण हे बॉल भायर येवपाक जाय. ओके सो सुरवात तुमच्या पासून करता. आणि जी विनर जातली तिका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पेन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. ओके सो ऑल द बेस्ट तुमकां. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. स्टार्ट. सावकाश सावकाश. प्ले मराठीच्या वाटेर. सावकाश
सावकाश. स्टॉप. टाइम आशिल्लो 1 मिनटाचो आणि बॉल कितले उरला पळोवया. 4 बॉल उरलेले आसा भितर. लिनान ट्राय केल्ली, लिना कडेन जमलें ना. आता सपना ट्राय करतले आणि सपना तुझा टाइम स्टार्ट जाता आता. सावकाश 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 सावकाश. स्टॉप. फक्त एक बॉल उरिल्लो आणि टास्क पुरो जावंक ना. आता हो टास्क इंदू ट्राय करतले. ओके स्टॉप. ओके आमच्या हांगासर आशिल्ले बायलांक जमना सो आमी पळोवया की भावेशाक जमता की ना ते. भावेश तुजो टाइम स्टार्ट जाता आतां. खेळ एका मिनटाचो हेजो आमकां विनर मेळिल्ले आसा आणि तेजें नांव आसा भावेश. आणि भावेश तूं खेळटा गेमी खूब असल्यो. तुजे बरोबर कोण आयला हांगासर. कोणूक ना. पण मम्मी आयला तो विसरलो कोण आयला तो. प्रायज मेळना फुडें मम्मी यो फुडें. आणि तेका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉज हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आमचे फुडले रावंड भरपूर येवपाचे आसा. भरपूर प्रायजीस आसा आमचे कडेन. सो पळोवया आमची फुडली गेम खेळपाक कोण येतलो हांगासर. आणि फुडली गेम आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. आतां म्हाका ह्या गेमीक खूब जाणां येतली कित्याक हांव दूर बसून हांगा खूब लोकां भरपूर उलयतात. सो ह्या गेमीक भरपूर पार्टिसिपंट आमकां मेळटले अशें दिसता. सुरवात तुमचे पासून करूया. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आणि जे विनर जातली तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉज हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. ओके स्टार्ट टॉपिक. आणि जो तुमकां आतां शब्द येता पळय त्या शब्दाचो तुमकां चडान चड उच्चार करपाक जाय उलयतना. ओके तांकां जी टॉपीक आयिल्ली आसा ती सगळ्या बायलेंची आवडीची वस्तू म्हणल्यार जाता आनी तिका बरे पैकी उलोवपाक जातलें अशें दिसता म्हाका त्या वस्तूचेर. ती आसा लिपस्टीक. तांकां लिपस्टिकीचेर उलोवपाक जाय नॉन स्टॉप 1 मिनिट. ओके रेडी. आणि परत परत लिपस्टीक हो शब्द येवंक जाय तुज्या उच्चारान. ओके रेडी स्टार्ट. हांव लग्नाक वयताना लिपस्टीक लायता. हांव काजाराक वयताना लिपस्टीक लायता. हांव फुडेक वयताना लिपस्टीक लायता. हांव इस्कॉलाक वयताना लिपस्टीक लायता. हांव नाटकाक वयताना लिपस्टीक लायता. आनी कितें लिपस्टीक बद्दल सांग. डान्स करताना लिपस्टीक लायता. आणि लिपस्टिक बद्दल सांग कितें. फॅन्सी ड्रेस करताना लिपस्टीक लायता. खंयूय वताना लिपस्टीक लायता. स्टॉप. ओके कमल शेट्टी ट्राय करतले आता. ओके रेडी स्टार्ट. लिपस्टीक लावपाक म्हाका खूब आवडटा. सगळ्या कार्याक वचपाक लिपस्टीक लावपाक. लिपस्टिकेचे खूब तरेतरेचे लोरियल एलायटीन लॅक्मी लिपस्टीक लावपाक म्हाका खूब आवडटा कित्याक की लिपस्टिकेन आमच्या चेहऱ्याचेर उजळ बरें दिसता. आतां हांव लिपस्टिकूच लावन येयला. लिपस्टीक लायल्या शिवाय खंय वचयना. लिपस्टीक म्हाका आनी कितें नासल्यार जाता पूण लिपस्टीक हांव लावपाक विसरना. माय फेवरेट कलर लिपस्टीक रेड. आय लायक लिपस्टीक. लिपस्टीक पावट करपाक बरो दिसता. सेल्फी घेताना लिपस्टीक बरें यूज जाता. लिपस्टीक एंड लिप्स शायन बरें जातात.
एट्रॅक्ट जाता लिपस्टिकेन. लिपस्टिकेन स्मायल बरी दिसता आमची. लिपस्टिक. ओके स्टॉप. ओके बऱ्यापैकी उलयले ते हे ताळयो मोठ्या. आतां पळोवया आमची फुडली पार्टिसिपंट कितें करता ती. तांची टॉपीक पळय कितें ती. तांची टॉपीक आसा आनीक बायलेचे सगळ्यांचेच म्हणल्यार त्या बायलांचोच न्ही च्या. आनी च्या बद्दल ती बऱ्यापैकी उलोवंक शकता. ती खूब पिता खंय च्या. आनी प्रॉम्प्टिंग करप ना कोणें सांगप ना तिका काय. स्टार्ट. सकाळी उठल्या बरोबर सगळ्यांक पयलीं च्या लागता. च्या खूब तरेचे आसा ब्रँड म्हणजे जीएस आहा, रेड लेबल आहा, पुजा आसा, सोसायटी आसा, खूब तरेची च्या आहा. म्हणजे प्रत्येक मनशाक उठले काय पयलीं च्या जाय. च्या शिवाय कांयच जायना. म्हणजे फ्रेशनेस येवंक जाय तो जिवान जाल्यार पयलीं च्या घेवंक जाय उठल्या बरोबर. च्या नाल्यार कांयच ना. जाणट्या पावत ते भुरग्या पावत सगळ्यांक म्हणजे मेन म्हणजे च्या. कोणागे सोयऱ्यागेर गेले कितें गेले पयलीं तुका कितें दिता पयलीं च्या दिता. च्या शिवाय कांयच ना. च्या म्हणजे एक इम्पॉर्टंट अशें जाल्यार ती दिना जाल्यार कोण दिवंक ना. च्या तर म्हणटा आतेंगेर गेले आपल्याक च्या सुद्दां दिवंक ना. म्हणजे मेन च्याचो विशय. कोणाक गेले तुका उदक ना पयलीं च्या दिले तेंगे च्या दिली अशें म्हणून सांगता. नाल्यार तुजो रिस्पेक्ट तुका उरना च्या दिवंक ना जाल्यार. कोण सोयरे येयले जावं कितें म्हणजे अशें तशें. आनी खूब तरेची च्या आहा. म्हणजे च्या हे दिना जाल्यार आहा ना दिल्यारू आहा. म्हणजे अशी दिवंक ना जाल्यार आहा दिल्यारू वाव आसा चायेची. आनी परत स्टॉप. ओके तुम्ही सांगा आता कोण सगळ्यांत चड बरें उलयले. लिपस्टिक चड बरें उलयले काय च्या चड बरें उलयली. ओके सो आमची विनर आमकां मेळिल्ली आसा. तिने नॉन स्टॉप 1 मिनिट च्या बद्दल ती बऱ्यापैकी उलयली आनी तिका म्हाका च्याची तर बरी गरज आसा. सो तिका मेळटा हो प्रायज प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्कायलॉन हांचे कडल्यान. कॉंग्रेच्युलेशन. उलय उलय नॉन स्टॉप उलय हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आमचे लास्ट 2 रावंड उरिल्ले आसा. आतां आमचो जो रावंड येतलो तो आसा झटपट फटाफट रावंड आनी तो आसा आमचो टंग ट्विस्टर रावंड. आनी हांव तुमचे कडेन कोणाय कडेन येतले आनी तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. आनी ह्या रावंडचे विनराक मेळटले आर.के. ज्युवेलर्स कडल्यान 1000 रुपीची ही सिल्वर नोट. ओके सो पळया हो रावंड आमचो कोण पार करता तो. आनी आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो डबल बबल गम बबल डबल गम. ओके स्टार्ट कर. फास्ट म्हणपाक जाय. हां बबल डबल गम डबल गबम गम. बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम बबल डबल बबल चुकली चुकली तापू नका गे माझी इतली व्हडल्या. बबल डबल गम डबल बबल गम 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 बबल डबल गम बबल डबल गम डबल बबल 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 गम बबल डबल गम डबल चुकली. बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम डबल बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम डबल 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 नाही. बबल डबल गम डबल बबल गम 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 बबल डबल गम डबल बबल गम. ओके ऑलमोस्ट 14 फावटी तिने म्हटलं. तिच्यापेक्षा कोण म्हणता न्ही 14 पेक्षा कोण म्हणपाक ट्राय करता. ट्राय करू शकता. डबल बबल गम बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम. सो झटपट फटाफट रावंड जो आमचो टंग ट्विस्टर रावंड आसा ताचो आमकां विनर मेळिल्ले आसा. आनी नांव सांग तुमचें. रमिला गुरुनाथ शेट्ये. रमिला शेटयेक प्रायज वता हो आर.के. ज्युवेलर्स कडल्यान 1000 रुपीची सिल्वर नोट. कॉंग्रेच्युलेशन. आतां खेळटा मागीर आमचो लास्ट रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडान आज जो खेळ आसा तो आसा बॉम्बार्डींग द सिटी. हांगासर ऑलरेडी आमची 4 माणकुली भुरगीं राविल्लीं आसा. फोंड्या पणजे मडगांव आनी म्हापसा घेवन तुमी भोंवपाक जाय. सगळ्याक बरे डान्स बीन्स करून मातशे हात बीत हालोवन सगळे भोंवात.
आणि भोंवता भोंवता तुमची जेन्ना म्युजीक स्टॉप जातली तुमकां खंय तरी एका सिटीन वचून रावपाक जाय. जी चीट येतली त्या जाग्यार सिटीन तुमी रावला ती आउट जातली. ओके, कळ्ळी गेम. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले विजन केअर हॉस्पिटल म्हापसा हांचे कडल्यान हो कॅश वाउचर. ओके, सो रेडी सगळे जाणां? ओके ओके, बस की सकल बस की. ओके, सो पणजे रावल्यार म्हापसा मडगांव रावल्या म्हापसा आणि फोण्या. आता पळोवया कोण आउट जातली ती. पणजे. काढ चीट काढ भितरली एक बेगीन. ओके, मडगांव. पोंडा. पणजी. पोंडा. चक दे राऊंडचे आमकां विनर मेळिल्ले आसा. चक दे राऊंडचे विनर थारता सुजल नायक आनी ताका मेळटा विजन केअर हॉस्पिटल म्हापसा हांचे कडल्यान हे कॅश वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. मेणकुरे हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो नव्या वर्साचो स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. हांव आशा करता की नवें वर्स तुमच्या खातीर खूब सूख आनी समृद्धी घेवन येवची. अशेंच आमी वेगवेगळे खेळ खेळत रावतली, तुमचे एंटरटेनमेंट करीत रावतली आनी तुमी पळयत रावा तुमच्या आवडीचो गेम शो जरा. आरकाटो आसा व्हडलो पळय थंय, तो कसल्या देवळाचो? ते म्हादेवाचे. आनी हांगासर आसा ते हांगासर धाकटें देवूळ आसा ते हय हां बेटी देवळी. सारके प्रश्न आयका या मोठ्यान सांग. हा तू म्हणटा रे, म्हणटा पण सॉंग लाय मरे. आणि परत परत लिपस्टिक हो शब्द येवंक जाय तुज्या उच्चारान. ओके, रेडी, स्टार्ट. लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. वचनाक हांगाच रावा, वचपाचें ना.